नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचो लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया निमण्या पावंड्यार. दक्षता खात्याचे नेम कायदो खात्यान केले पास. मंत्रिमंडळाचे मान्यताये उपरांत लोकायुक्त कायदो चालीक. लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया सुरू. IPL मॅच फिक्सिंग आणि स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात BCCIच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक फाट्यान दिलो अहवाल. गोंयचो रणजी क्रिकेटर अमित यादवा सयत 5 जाणांचो शिस्तभंग समिती थारायतली फुडार. धगाच्या प्रिमियरान 3 दिसांच्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचो समारोप. महोत्सवांत वट्ट 18 सिनेमांचे स्क्रीनिंग. पळयात धगाचो दिग्दर्शक शिवाजी पाटील, कलाकार नागेश भोसलेची मुलाखत. पहिले अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन रामनाथी सुरू. 20 राज्यातले 225 हिंदुत्ववादी पुढारी. धर्माचार्य अधिवेशनात वांटेकार. 5 दिसांच्या अधिवेशनात हिंदू राष्ट्राची मागणी करपी थाराव चर्चेक. आणि कांपालावेलो चंद्रावती पार्सेकार T20 क्रिकेट टुर्नामेंट गैरान जिखलो. गैरान 24 रनांनी मारले PG वॉरियर्साक. सचिन कुरपासकार मॅन ऑफ फायनल. सागर सावंत मॅन ऑफ टुर्नामेंट. आता खबर विस्तारान. गोंयचो लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया निमण्या पावंड्यार आसा. दक्षता खात्यान तयार केल्ले नेम कायदो खात्यान पास केल्यात. नेमांक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळी की लोकायुक्त कायदो चालीक लागतलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना पयलीं ह्यो गजाली जातल्यो. दुसरे वटेन लोकायुक्त सुचोवपा खातीर सरकाराची फायल कांय दिसां भितर मुंबय हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशाक वचपाची आसा. पळयात हो रिपोर्ट. गोंयचो लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया निमण्या पावंड्यार आसा. दक्षता खात्यान तयार केल्ल्या नेमांची कायदो खात्यान छाननी करून ते परत दक्षता खात्याक धाडून दिल्यात. दक्षता खातें ते नेमांची प्रत सरकाराक धाडटले. सरकार उपरांत ते मंत्रिमंडळाचे बसकेत पास करून चालीक लावपा खातीर परते खात्याक धाडून दितले. दक्षता खातें ते नेमांची अधिसुचोवणी काडटले. दुसरे वटेन सरकारान लोकायुक्त नेमपा खातीर फायल दक्षता खात्याक धाडल्या. दक्षता खातें ती फायल मुंबय उच्च न्यायालयाक धाडटले. हायकोर्ट लोकायुक्त जावंक पात्र आशिल्ल्या पॅनलावयले निवृत्त न्यायाधीश आनी वकिलांची माहिती दक्षता खात्याक दितले. मागीर मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी आनी हेरांची समिती लोकायुक्ताची नेमणूक करतली. सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश VR किणगांवकाराक गोंयचो पयलो लोकायुक्त म्हूण नेमपाचो विचार चलयला असो दावो आयरिश रॉड्रिक्सान केला. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. BCCIच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक फाट्याचो मुखेली रवी सवानीन IPL मॅच फिक्सिंग आणि स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात चौकशी अहवाल दिला. इंडिया टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनांत गोंयचो रणजी खेळगडो अमित यादवा सयत IPLांतले 5 खेळगडे ह्यो गजाली आनी फ्रँचायझी बरोबर जावपी कॉन्त्रादा विशीं कांय सनसनाटी वक्तव्यां करतना सापडिल्ले. हो अहवाल श्रीनिवासन, अरुण जेटली आनी निरंजन शाहच्या 3 वांगड्यांच्या शिस्तभंग समिती फुडें दवरतले. समितीचे शिफारशीचेर ह्या खेळगड्यांचे क्रिकेटीचो फुडार थारतलो. BCCIच्या भ्रष्टाचार विरोधी विभागाचो मुखेली रवी सवानीन आपणालो चौकशी अहवाल BCCIचो अध्यक्ष N श्रीनिवासनाक भेटयला. मॅच फिक्सिंग प्रकरणांतल्या गोंयच्या अमित यादवा सयत 5 खेळगड्यांचेर जे आरोप जाल्यात ताची चौकशी रवी सवानीन केल्या. चौकशी आयुक्त म्हूण BCCIन ताची नेमणूक केल्ली. BCCIची चौकशी समिती आता ह्या अहवालाचो अभ्यास करतली. BCCIचे अध्यक्ष N श्रीनिवासन आनी अरुण जेटली आनी निरंजन शाह ह्या दोगूय उपाध्यक्ष ह्या समितीचे वांगडी आसात. BCCIचो सचिव संजय जगदाळे म्हणटा, शिस्तभंग समितीचे बसकेची तारीख अजून थारूंक ना. ही 3 वांगड्यांची समिती अहवालाचो अभ्यास केल्या उपरांत अमित यादव, TP सुधींद्र, अभिनव बाळी, शलभ श्रीवास्तव आनी महनीश मिश्रा ह्या 5 खेळगड्यांचेर कितें कारवाय करपाचे ते थारायतली. हे खेळगडे दोशी म्हूण सिद्ध जाले जाल्यार तांचेर BCCI आनी IPLच्या आचारसंहिते खाला कारवाय जातली. रवी सवानीन गोंयचो खेळगडो अमित यादवाची चौकशी केल्या अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. ह्या प्रकरणात तांणी बरीच म्हायती एकठांय केल्या. गोंयचो रणजी खेळगडो आशिल्ल्या अमित यादवा संबंधान BCCI जो निर्णय दिता तो गोंय क्रिकेट असोसिएशनाक मान्य आसतलो अशें GCAन प्रुडंटाक सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया.
धग सिनेमाच्या प्रिमियरान 3 दीस चलिल्ल्या 5व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचो आयतारा समारोप जालो. ह्या सिनेमा महोत्सवाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. अजिंठा आनी धग ह्या 2 सिनेमांचे ह्या महोत्सवान प्रिमियर शो जाले. ह्या महोत्सवान वट्ट 18 सिनेमांचे स्क्रीनिंग जाले. धगाचो दिग्दर्शक शिवाजी पाटील आनी कलाकार नागेश भोसलेची पळयात आमच्या रोहित वाडकरान घेतिल्ली खासा मुलाखत. प्रेत जाणाऱ्या माणसाची गोष्ट आहे, त्याची आणि त्याच्या फॅमिलीची गोष्ट. त्याचं घरच त्याच्यावर चाललेलं असतं. गावात कोणी मेलं तर त्याचं इकडे चुला जळेल, एका घरी दुःख होईल ते हा दुसरं हे घर सुखामध्ये जाईल, अशा टाईपची ती गोष्ट आहे. ॲक्टिंग चालू आहे, धडाधड चित्रपट येत आहेत. धग आता येईल, चिंटू रिलीज झाला आहे, 2 मराठी 2-3 हिंदी चित्रपट लाईनीत रिलीजला आहेत. चिंटू ह्या चित्रपटाबद्दल थोडं सांगा. मी श्रीरंग सरांशी बोललो आहे सकाळी, सर तुमची प्रतिक्रिया या मूवीवर. चिंटू हा गमतीदार सिनेमा, लहान मुलांचा मजेशीर केलेला. चिंटू ते कॉमिक स्ट्रिप होती, सकाळ या वार्ता पेपरमध्ये यायची, सकाळमध्ये त्याच्यावरती ते कॅरेक्टर बेस्ड आहे आणि छान केलं आहे चित्रपट. श्रीरंगचा पहिला होता पण मस्त पिक्चर झालं आहे ते. माझं काम पण खूप लोकांना आवडतं आहे असं मला भेटल्यावर लोक सांगतात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.